अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन्स उलयता आनी असेंब्ली इलेक्शन्स उलयता म्हणटा तेन्ना कालांगूट मतदारसंघ म्हटलो जाल्यार जोजफाक सायडीक धरूंक शकना. हे फावटी जोजफाचो बाबा चलता अशें म्हाका आनी टिकेट्स म्हणून खूब आवाज येता. सो ही टिकेट खंयचीय जावं ती जोजफूय आसा आनी टिकेटीक कितें ते इलेक्शन खूब टायम आसा आनी अबावट 9 म्हयने 10 म्हयने आसा. तेच्या आदींच आमी कित्याक उलोवया. टायम येतो आमी आन्सर करुया न्हू. पूण इलेक्शनाक जोजफ आसा ही इलेक्शनाक आसा कित्याक ह्या दिसांनी खूब वाद चलता. आमदार तर म्हणटा टिकेट जिन्सा भाशेच्यो टिकेटी मेळटा. सो जोजफ कसली टिकेट सोदता. हांगा कसली तिकेट सोदता ती जोजफानूय सांगूंक जायना. जोजफ कितें करता की ताका ते सदांच निमाणे वक्तार टिकेट दिता. एक 15 दीस आसत, एक 2 म्हयने आसत, चड लेट जालो चड लेट जाता. सो ह्या पासत आमी कितें केलां चिंतलां बाबा वेट एंड वॉच. यू आर क्लेमिंग बीजेपी टिकेट. इफ यू से सो आय डोंट से. हांवें तुका सांगलां वेट एंड वॉच. No, but you are a BJP leader at the moment. I am a BJP कार्यकर्ता. Karyakarta. So you'll also be in line to claim the ticket. Definitely, as I told you. Let the time come. No. पण आमदार आसा न्हू. आमदार आमचोच आमदार न्हू. आमदाराक आमी कितें म्हणूंक जाता. आमदार बीजेपीचो, हांवूय बीजेपीचो. So everybody has a right. Yes, everyone has. वॉट इज यू से. आनी तितून मदें म्हणटा पळय तो आनी एकलो सुदेश मायेकरूय म्हणटा आपुणूय बसतलो नाजाल्यार ऑपोजिशनाक सपोर्ट करतलो एका वयतलो. कितें न्हू सी लोकांचे कितें आहा भावना दुसऱ्याच भाशेन आसता. तो म्हणटा म्हणून बसून न्ही कोणें स्टॉप केला ताका. कोण स्टॉप करिना कोणाक. इवन म्हाका बसून हांव इलेक्शनाक बसूंक जाल्यार म्हाका कोण स्टॉप करूंक जाता. कोणान स्टॉप करूंक जायना. बट वाय आमदार बरें काम करना. हांव बेस्ट सारकें बरें काम करता. सामकें बरें काम करता. सारकें बरें काम करता. तुमच्या पंचायतीक भरपूर हेल्प केला. भरपूर हेल्प केला. नो इश्यू. नो इश्यूज जाल्यार तूं इंट्रस्ट कित्याक दाखयता. सगळें कितें आहा न्हू दाखोवपाक इंट्रस्ट दाखोवपाचो म्हणजे तुका सांगलें निमाण्या वक्तार तिकेटी दिता. आतां तरी मायकलाक तर तिकेट दिली आमदाराक तरी तिकेट दिल्या मागीर आमी उबे रावचें पडटलें न्हू. यू वील सपोर्ट मायकल. पळोवया न्हू मागीर निमाण्या वक्तार आजून टायम येवंक ना न्हू. हांवें तुका तेंच सांगलें लायक 9 म्हयने उरल्या. 9 म्हयन्यांनी कितें जाय कशें जाय तें कांयच सांगूंक जायना. तुज्या मतीन कितें आहा कितें जायत पळय तितूंतलें जावंक शकता न्हू. कितें जावंक शकता पळय खूब जावंक शकता. गेले फावटी इलेक्शनाक कितें जालें तें तुमी जाणा. हे फावटी आनी कितें जावंक शकतलें न्हू. म्हणजे इंचांसात थिंगा 3 चान्सां थिंगा अशें. हय तसलें आसा अजुनूय आसा म्हणटा तूं. अशें सो कालांगूटच्यान अशें केन्नाय जावंक शकता बाबा ह्या पार्टीन आतां आसा तो दुसरे पार्टीन वचूंक शकता. सांगूंक जाता. आनी तेजी वाट तूं पळयता. ना तेचे वाट हांव कसो पळयतलो. ही हो कोण वयतलो बा म्हणून. तें पळय तुका तें सांगलें तुवें एका हेजे लिडराचें नांव सांगलें. ताका म्हणल्यार तेजी वाट तेणेन पळोवंक जाता न्हू. कोणेनूय करूंक जाता. आतां एकलो दत्तो बसता तो म्हणटालो आपूण बीजेपीक बसता आमी कोणें स्टॉप करूंक जाता. बीजेपी तिकेट दीत जाल्यार न्हू ताका बसता. तुका कॉन्फिडन्स आहा बीजेपी हे फावट टिकेट दिवंक शकता म्हण तुका. कोणाक तुका हांवें आशा धरूंक नासली पयलीं. ते म्हाजेशी येयले तेन्ना गेले फावटी. आतां पळोवया म्हणून तांकां येवंदी न्हू सांगून न्हू आमकां. बिकॉज यू हॅव बीन अ स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ बीजेपी दिसता. हांव जाल्लो ना कित्याक गेले फावटी म्हाका तिकेट दिल्ली हांव बसलो आमकां उपकार आसा पार्टीचे. इट्स नॉट डॅट. सो हाव यू आर लुकींग एट इट एज द डे कम्स. एज द डे दीस वन एट अ टायम. पूण तूं लायनींग आसा. हय आनी कितलोय यो म्हणटा काम ना कित्याक फाटल्या दिसांनी आगल्यारूय येता म्हणून आयकलां मदें. कोण येता कोण वयता ते निमाणे वक्तार तुमकां कळटलें न्हू. तो कोण दुसरे पार्टीन वयता तो जिखोन मागीर तिसरे पार्टीन वयता तेंय आसा न्हू. ओवरऑल पळयत जाल्यार इन द लास्ट 5 years हाव इट हॅज बीन फॉर कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. यू एज अ सरपंच वर्किंग हियर, Michael as an MLA, and the coordination between both of you. It is good. There is a lot of development which have taken place in Calangute.
Like for instance, CM came over here. He sanctioned about 100 crores for us, and he has shown it in a reality. Like electricity department तो changes घातल्या आतां दिश्टी पडटा आमकां काम चालू जालें कंप्लिशन आहा मागीर उदकाचें उदक आमकां पायपलायन घातल्यो मागीर रॉ वॉटर वीच इज कमींग फ्रॉम आस्तारा ते एक प्लांट आमी बांदला कालांगुटान वीच वील बी मागीर ते उदक आमी पिल्यान धाडटले ते सी ऑल दीस थिंग्स आर रियलिटी सो कामां जाल्या कामां जाल्या आतां हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड कित्याक टायमूय गावता तांकां सँक्शन करपाक लायक आमीच तर एक धाकटी फायल घातली फ्रॉम पंचायत रायट इट टेक्स एटलिस्ट अबाउट 6 months or 3 months बट तांकां कितल्यो प्रोसिजर्स आसा सो ते टायमूय लागता न्हू आतां कोण म्हणटा इलेक्शन लागीं पावलां मायकल हॉट मिक्सिंग करता रस्ते इज नॉट डेट it was letter was sent to the government. They have sanctioned now. सो लोक सजमना थोडो कशें कितें आसता पळय लोक उलयतात ना लोक सारको आहा लोक केन्ना रॉंग ना कोण जेन्ना सारको तुका निवडून बसून हाडटा तेन्ना लोक सारको तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.